बामट्या काजाराक कोणा कोणाक आपयतले कितें 3 राजे येतले 3 राजे। हां, गोव्याचो बिशप राजो, सिंधुदुर्ग डायसचो बिशप राजो, पुण्या डायसचो बिशप राजो, 3 राजे। बेळगांवचो नाका। आनी गोव्याचे 25 फादर, बेळगांवचे 25, सिंधुदुर्ग डायसचे 25 आनी पुण्या डायसचे 25। बरो मुरे तूं, व्हडले व्हडले काजार करूचे आसा तुका। हो राजे 3 मदीं राजे आसतले आनी फादर बरे मुरे। आनी काजार खंय डोंगरावर रे काजार। बरो मुरे तूं। अरे एवढे काय तुझे पैसे खूप असतात तुझ्याकडे। अरे असे ते फादर लोक येत नाहीत तशी, ती बिशप वगैरे कोणी येत नाही, पैसे दिले तर येतले, असे नाही येत ते। काजाराक तसे येत नाहीत ते, पैसे दिवचे पडता। तुझे पैसे दिवचे, गरीब मनशां कोण आपयतले रे, व्हडल्या मनशांची कामां ती। हां, असत खूप मनशां असतात तशी आपयतात। 3 राजे, बेळगांवचो राजा, ना सिंधुदुर्ग डायसचो राजा, गोव्याचो राजा आणि पुण्या डायसचो राजा बिशप। बरो हुशार मुरे तू। फादर येयले म्हणजे सगळे काजार व्हडले झाले, अशें आसता कितें। अरे गरीब मनशाचें काम ना ते। अरे ते फक्त फादर लोक, ती बिशप लोक ना, व्हडल्या मनशां आसतात, व्हडली मनशां, त्यांच्या काजाराक येतात ती, तसे येत नात ती। आणि तांकां पैसे दिले तरच येतात ती, ना तर येत नात ती। हां पात्रांव, बरो मुरे तू, हुशार मुरे। तुजी वळखी खूप आसात, तुजी कामां फटाफट जातात। हय, तू व्हडलो मनीस, नेता तू, म्हणून तुजे ऐकतात, म्हणून येतले। जंगलात काजार बरे मुरे। बरे दिसतले फादर येयले ते लोप बीप घालून, 100 फादर लोप बीप घातले आणि मागीर 3 राजे मध्ये असतले आणि तुम्ही घोव बायलो मध्ये असतले। अरे बरे दिसतले। व्हडले फादर येयले म्हणजे व्हडले काजार जाले। फादर ना तर काजार ना, असे 100 फादर 3 राजे मदी व्हडले। बरो मुरे पात्रांव तू। हा देव बरे दीस दिव तुका। हा, खूप हुशार तू, चोरावरचो मोर।